क्रायम ब्रांचीन वाघूस पालेच्या मायनिंग डंप सायटीचे शुक्रारा इन्स्पेक्शन केले। थंय अजूनय लाखांनी मेट्रिक टन मीन साठोवन दवरला। आरोपी फिलिप जॅकोबान दिल्ल्या म्हायती उपरांत क्रायम ब्रांच सुवातेर गेल्ली। जॅकोबान खंय सुमार 300 कोटी मोलाचे 10 मेट्रिक टन मीन घेतिल्ले। ह्या सुवातेर मिनेरान 2009 ते 2011 मजगती मीन साठयल्ले म्हण चौकशेंतल्यान मुखार आयला। आरोपी फिलिप जॅकोबान दिल्ल्या माहिती प्रमाण क्रायम ब्रांच पालेच्या मायनिंग डंप सायटीचेर इन्स्पेक्शनाक पावली। थंय लाखांनी मेट्रिक टन मीन साठोवन दवरला। आरोपी जॅकोबान खंय सुमार 300 कोटी मोलाचे 10 मेट्रिक टन मीन घेतिल्ले। जॅकोबा कडच्यान मिनेरांक कॅश तसेच बँक ट्रान्झॅक्शनांतल्यान पैसे पाविल्ले। 2009 ते 2011 मजगती मिनेरांनी हे सुवातीर मीन डंप केल्ले म्हूण चौकशेंतल्यान मुखार आयला। खण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी हाचे पयलीं हे सुवातीचे इन्स्पेक्शनच करूंक नाशिल्ले, कारण ते केल्ले जाल्यार ई ऑक्शनाक ह्या मिनाचो उल्लेख आसपाचो। इतले मजगती कोरगांवच्या बेकायदेशीर मीन प्रकरणात गितेश नायकाक 7 दिसांचो रिमांड मेळ्ळा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। एनआयटीक गोयची जमीन स्वाधीन करपा खातीर पणजे सुवाळो जालो। कुंकळेंत येवपी एनआयटीचो प्रोजेक्ट 3 वर्सां भितर करपाचें टार्गेट दवरला म्हण आमदार क्लाफासियो डायस उलयलो। डीटीईचो संचालक विवेक कामतीन एनआयटीन गोयच्या भुरग्यां खातीर राखीव कोटा दवरपाक तेन्नाचो रक्षा मंत्री आनी आतांचो मुख्यमंत्री पर्रीकार वावुरतलो म्हण म्हायती दिली। Dedicated quota for state of Goa. Thanks to then Honorable Defence Minister and present Honorable Chief Minister of Goa, both these issues are sorted out effectively. I take this opportunity to wish NIT Goa all the very best in all their future endeavour, and we hope the real purpose of establishing NIT Goa will be effectively served in the years to come. कार्यावळीक कुंकळेचो आमदार क्लाफासियोन सरकाराच्या यत्नांची तुस्त केली। एनआयटी ही आमच्या कुंकळी कॉन्स्टिट्युन्सीक येता आनी ते पेपर आज हँडलिंग केल्यात। हांव पयले सुवातेर शाबासकी दिता गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा, सीएमान फुडाकार घेवन ही एनआयटी जी पयलीच फावट जी आमच्या गोंयांत ही कुंकळी शारान येता। बाब राजनान आमचो आदलो आमदार ताणें जायतोच एनआयटीक लागून काम केलां। जे पेपर वर्क इट इज नॉट इजी टू एक्वायर द लँड, सो मनी डिफिकल्टीज कमिंग टू गेट द लँड। कंस्ट्रक्शन इज नॉट अ बिग इश्यू, बट टू गेट द लँड इज व्हेरी डिफिकल्ट। जमीन स्वाधीन करपाच्या सुवाळ्याक आदलो आमदार राजन नायक आशिल्लो। ओनर्स म्हणजे बरे आयले त्या जमनीचे एक सोशिया ते गांवकारीश एक वेरोडा रानवोल्फ कुतिन्यू आनी तिसरो ओनर मारियो मोरायस, आनी तांणी सांगलें की आमी एनआयटी जागो दिवपाक तयार आसा म्हणून। हाजे पयलीं 2010 खूब ओपोज जाल्लो, पूण हांणी दिता म्हणटकीर हांवें तेन्नाचे मुख्यमंत्री आमचे बाब मनोहर पर्रीकर हांचे बरें व्हेलें आनी पर्रीकरान एक हाचेर ताणें घट धरलें आनी सामको म्हाका सपोर्ट दिलो। प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे। जीएसटी लागू करपाचो प्रधानमंत्री मोदीचो निर्णय लोकांच्या फायद्याचो म्हण ऑल गोवा एफएमसीजी आनी टेलिकॉम डिस्ट्रीब्युटर्स संघटनेन जीएसटीक येवकार दिला। जीएसटी विशीं वेवसायिकांक भिवपाची गरज ना म्हण संघटना म्हणटा। जीएसटीचो फायदो मॅन्युफॅक्चरर्स तशेंच कन्झ्युमरांकच जातलो म्हण एफएमसीजी आनी टेलिकॉम डिस्ट्रीब्युटर्स संघटनेचो दावो। बेसिकली कितें आसा, कंज्युमर तुमी म्हणटा पळय ही ऑलवेज पेज ऑन अ MRP, सो इट इज अप टू द कंपनीज। थोडे कंपनीज तुमी पळयल्या तर तांचे रेट्स तांणी रिड्यूस केल्या। कित्याक हातून जेन्ना जीएसटी आयलो पळय तेन्ना जे कंपनीज जे मॅन्युफॅक्चरर्स म्हणटा पळय तांकां फायदो जालो, कित्याक तांचे खुबशे खर्च आशिल्ले, ऑक्ट्रॉय खूब कडेन तांकां टॅक्सीस भरचे पडटाले, ते तांणी सेव केले। आतां तांणी जर तो जो प्रॉफिट आसा काय तांचो जो मार्जिन आसा, इफ दे पास ऑन टू द कस्टमर बाय रिड्युसिंग द MRP, डेफिनेटली कस्टमर्सांक फायदो जाता। जीएसटीक लागून व्यावसायिकांनी भिवचे न्ही म्हूण संघटनेच्या वांगड्यांचे म्हणणे। आता कितें जाला, जीएसटी आमचे एक सिस्टम इम्प्लिमेंट केला ऑनलायन जाल्ल्या कारणान हांगा
भ्रष्टाचार म्हणटा जावपाचो सामको कमी आसतलो. त्या खातीर ते जे रिटेलर्स तुमी म्हणटा पळय आतां भितले म्हणून भिवपाची कांय गरज ना. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडटे. घेऊया एक ब्रेक.